बुधवारा पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान आरोपी टीचर कन्हैया नायकाक ल्हान चलयेचे विनयभंगाचे केशीत 4 वर्सांची ख्यास्त फरमायली. निकाल दितना कोर्टान सांगिल्ले प्रमाण आरोपी टीचर कन्हैया नायकाचे घरा ट्युशन घेवंक गेल्ले कडेन डिसेंबर 2011त विनयभंग केल्लो. सुरवातीक ते पीडित चलयेच्या बापायन केल्ल्या कंप्लेनी वेल्यान पुलिसांनी कन्हैया आड जानेर 2012त बलात्काराचो गुन्यांव नोंद केल्लो. उपरांत ते टीचराक जामीन मेळ्ळे उपरांत जुलय 2012त त्या पीडित चलयेन स्वताक लासून घेवन आत्महत्या केली. ताचे उपरांत ते पीडित चलयेक आत्महत्येक प्रवृत्त केले म्हूण कोर्टान कन्हैया आड आनीक गुन्यांव नोंद केल्लो. मात 2016 वर्सा कोर्टान आरोपी टीचर कन्हैया आड ठोस पुरावो नाशिल्ल्यान ताचे वेले बलात्कार आनी आत्महत्येक प्रवृत्त करपाचे आरोप भायर मारले. मात आतां कोर्टान आरोपी टीचर कन्हैया आड विनयभंगाच्या आरोपांचेर चिल्ड्रन्स एक्टा सकयल ताका 4 वर्सांची कादय जाल्यार विनयभंग केलो म्हूण IPC खाला 3 वर्सांची ख्यास्त फरमायल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.